फाटल्या फेब्रुवारी महिन्याच्या 25 तारखेक जाल्ले पंचायतीचे ग्रामसभेत मुळगांवच्या ह्या सैमीक तळ्याचो विशय चर्चेत आयिल्लो। ह्या तळ्यात मायनी वयलो गाळ साचून तळें संकश्टांत आयला असो हुस्को थळाव्या लोकांनी उक्तायलो। प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक घेवन तळ्याची पळोवणी करची अशी मागणी केल्ली। मंगळारा प्रदूषण नियंत्रण मंडळान केल्ले पळोवणे वेळार मंडळाचे ज्युनियर इंजिनियर सहाय्यक तशेंच पंचायत मंडळ कोमुनिदाद शेतकरी आणि हेर ग्राम संस्थांचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले। आमचो जो लेक आसा कुमनीदाद लेक 69/1 16,000 स्क्वेअर मिटरची एरिया। कालच्या ग्रामसभेन जेन्ना हो इश्यू येयलो तेन्ना आमी ग्रामसभेन एक ठराव घेतलेलो की सेजा गोवा कंपनीन आपले पिठाचे उदक जे हाडून आमच्या लेकान सोडलेले आसा ते सगळे आमचे उदक हे पोल्युटेड जाल्ले आसा आणि पावसान सगळे जे माती आसा ती सगळी आमच्या तळ्यान येता आणि तळे आयज ते फुल्लले आसा कंप्लीट माती। म्हणून आमी ठराव घेतलेलो की कंपनीक लेटर करात, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक लेटर करात आणि कंपनीक सांगात की ते जे उदक आमचे पायपलायन करून सोडलेले आसा ती पायपलायन तुमी काडची, आमच्या तळ्यान उदक सोडचें न्हू। ह्यो आमी ठराव घेतलेलो आसलो आणि त्या प्रमाणे आयज पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आणि मायन्स सेजा गोवा कंपनीच्या मायनी आमी लेटर केल्ले की 12 तारीख आमी सगळ्यांचे एक सायड इन्स्पेक्शन दवरलेले आसा तेन्ना तुमी येवचें म्हणून। आयज कंपनीचे मॅनेजर सेजा गोवा कंपनीचे मॅनेजर तशेंच पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिसर आयज हांगा येयल्ले आसा आणि आमी तांकां सगळे जे आमचे कितें आहा ते सगळे दाखयल्ले आसा। जर ही पायपलायन जर कंपनीन ना काडली जाल्यार मायन जर सुरू करीत जाल्यार आमी ती बंद करतले। ही जे 16,000 स्क्वेअर मिटर जे आमचे लेक आसा हे लेकाचे उदक जे आसा हे सबंद आमच्या मुळगांवची जितली शेती आसा बागायत आसा ह्या सगळ्या बागायताक हे हांगासले उदक जे आहा ते यूज जाता। पण ह्या 10-12 वर्सांक कंपनीन ती माती सगळी गेल्लेली आहा ती तशीच सांडलेली आसा, आपल्या पिठाचे उदक हाडून आमच्या लेकान सोडलेले आसा आणि तो लेक कंप्लीट फुल्ललो आसा। म्हणून आमकां आतां आयज जर आयच्या डेटीक जर सिच्युएशन जर पळयत आमच्या कुळागरांक उदक मेळना, शेताक उदक मेळना आणि उदक मेळना कारणान आमचे कुळागरां आयज मरोंक पावल्ली आसा। कंपनी तर हेजेर लक्ष पासून दिना। म्हणून आमी अशें ठरयल्लें आसा की तुजें जें पिठाचें उदक आसा ते तूं खंय तरी दुसरे कडेन व्हर। कायद्यान कशें आहा जेन्ना एप्रील म्हयनो जेन्ना स्टार्ट जाता तेन्ना जे पावसाळ्या पयलीं जी कामां आसा ही कामां कंपनीन सगळी पयलीं करपाची आसता। जे पीठ मारलेले आसता ते बॅग फिलिंग करून सगळे व्यवस्थित उदकाचो हे करपाचें आसता, पण कंपनी हे कांयच करिना। ते आमचे हेतून पायप सोडला आणि आमकां ते उदीक आमचे हे जाता, माती पावता आमच्या शेतान ती सगळी माती हे वयता आणि ते आमचे सारखे करचे। आमच्या तळ्यान जे तेंच्यांनी उदीक सोडले मायनीचे ते तेंच्यांनी पायप काडपाचे, पायपलायन जी गेली ती काडपाची। म्हणजे मायनीच्या उदकाक लागून हे तळ्याचे उदक पाड जाता। हय, सो हे आता येयल्यार ते सगळ्या ग्रामस्थांची हे आसा बंद करचे म्हणून हय। आता येयल्यार ते खंयचे डिपार्टमेंटाचे पोल्युशन बोर्ड। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।